नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। शिरगांव देवी लयराईच्या जात्रेक सज्ज होमखंड दाळून तयार। भक्त जात्रेक वचपाक नेट्टान तयार। प्लास्टिकाचो उपेग करू नकात, सैमाक वाचयात। शिरगांव आनी खरपालच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी गांवांत केली जागृताय रॅली। बेकायदेशीर बांदकामांच्या विशयावेल्यान गाजली कानोयची ग्रामसभा। कोयर आनी हेर विशयांचेरूय जाली चर्चा। बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवाच्या कोंकण फळाच्या महोत्सवाक गोंयकारांकडल्यान उपाट प्रतिसाद। रायबंदरच्या बस स्टॉपाची सामकीच जाल्या अवतिकाय। पत्रे गेल्यात हुबून। बेगोबेग दुरुस्तीची थळाव्या लोकांची मागणी। आनी 20 वर्सां उपरांत माळिंगेचो इबाडिल्लो रस्तो परत जालो चकचकीत। आमदार प्रेमेंद्र शेठान घेतिल्ल्या फुडारपणाक लागून रस्तो परत सुस्थितीन। आतां खबरो विस्तारान। लाखांनी भक्तांचें श्रद्धास्थान आशिल्लें लयराई देवीचें जात्रे निमतान शिरगांवा उमेदीचें ल्हार फाकलां। जात्रा कांय खिणाचेर पाविल्ल्यान पुराय शिरगांव वाठार मंगलमय वातावरणांत न्हांवन गेला। जात्रेचे खाशेले वैशिश्ट आशिल्ले होमखंड दाळून पूर्ण जाला। दर वर्सा प्रमाण अंदूय जात्रे निमतान व्हडली फेरी भरल्या। भक्तांची पावलांय शिरगांवा वळपाक लागल्या। देवीक प्रिय आशिल्ले मोगरेची फुलांय व्हडा प्रमाणांत विकपाक आयल्या। कायदो आनी सुवेवस्थेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस तशेंच आपतकालीन यंत्रणा तयार आसात। दर वर्सा प्रमाण अंदूय शिरगांवा भाविकांचो महापूर येवपाची शक्यताय आसा। प्लास्टिकाचो वापर टाळात आनी सैमाची राखण करात असो संदेश दीत शिरगांव आनी खरपालच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी गांवांत जागृती रॅली काडली। मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या पूर्व सांजेक काडिल्ले हे रॅलीत शिक्षक आनी पालकांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार भुरग्यांनी जात्रेक थाटिल्ल्या स्टॉलवाल्यांक मेळून सुमार 7,500 कागदी पिशव्यो वाटल्यो। हे रॅलीत मिनरल फाउंडेशनाची वैभवी नायक, चिन्मय केळकर, शिक्षक आनी पालक वांटेकार जाल्ले। बाकी आमी कितें करता, जे उरलेले कुसलेले कितें आमचें आसता तें आमी व्हरून न्हंयन उडयता। सो न्हंयन आसता नुस्तें, सो परत आमचे थंयच्यान एक आमचे कडेन दुयेंस येता। सो थंयसर नुस्तें जें आसा तें नुस्तें कोण खाता? सगळीं जाणां आमीच खाता। तो हे न करतना सगळें जे प्लास्टीक आसा, इवन हाडलें सुद्दां प्लास्टीक जाल्यार तें आमी खंय तरी मॅनेज करपाक जाय। सो इतलें सांगपाक सोदता की जर आयज आमी ही भुरगीं जीं आसा तेंच्यांनी आयज हांगासर बऱ्या तरेन एफर्ट्स घेतलेले आसा आनी बऱ्या तरेन आयज खरेंच खुशी जाली की भुरगीं हांगासल्यान सुरवात करता जाल्यार आमी तें पाळपाक जाय आनी आमी खंय तरी तेका सपोर्ट करपाक जाय। हांगा शिरगांव सरकारी प्राथमीक शाळा ते पालक हो आमचो उपक्रम आसा जो 2017 पर्यंत आमी सुरू केल्लो आसा। आनी हाच्या मार्फत आमी जी जात्रा जाता तेच्या पयलीं 2 दीस आमी हे सगळ्या दुकानदार आसा पळय आमचे तांकां हे वितरीत करता। हे आमी पर्यावरणाची सुरक्षा जावपाक म्हणून आमी हे उपक्रम सुरू केल्लो आसा। आयज आमकां पळयता की सगळे कडेन प्लास्टीक वापर जास्तीत जास्त वापर जाता। आनी घरान सुद्दां लोक भायर सरतना पिशवी आपली कापडी पिशवी कोण व्हरनासतना मागता मुद्दाम शॉपकिपरा कडेन सुद्दां। हे न जावच्या खातीर आमी हो उपक्रम केल्लो आसा। आनी ह्यो कागदी आतां पिशव्यो पालका बरोबर शिक्षकान आमचे जे प्राथमीक शिक्षिका तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा आनी त्या बरोबर आमी हो उपक्रम। पूण अशें आसता की थोड्यान पालक आसा ती सुद्दां विरोध करता की कित्याक करपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आसता। पूण तें न जावच्या खातीर आमी
सगळ्याक पालक एक जावन हे आसा हे उपक्रम सुरू केल्लो आसा आनी आतां आमी हे घेवन सगळे दुकानदार आसा ते जात्रेक येयल्ले आसा तांकां आमी हे वितरीत करतले. धन्यवाद. बेकायदेशीर बांदकामां कोयर वेवस्थापन करपाक आयिल्लें अपयश तशेंच पर्यटन वेवसायांतले टावट्साच्या विशया वेल्यान आयतारा कानोयची ग्रामसभा बरीच सापली. कानोयची उदरगत करतना सैमाक काबार करून ती करची न्ही, आमकां शाश्वत उदरगत जाय. ताका लागून पंचायतीन खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय दितना ताचे विशीं ग्रामसभेत चर्चा करची आनी उपरांतूच अशा थारावांक मंजुरी दिवची अशी मागणी कानोळकारांनी ह्या वेळार केली. आतां कानोयेचे जायते इश्यू जाले लायक फोर्ट अग्वादा थिंगासर आतां कितें एंटरटेनमेंट झोन जाला हिस्टोरीक तियार तशें आनीक आमचे कानोयेन हिस्टोरीक पळय प्लेसी आहा ते तसले झोन जावचे न्हय म्हणून आमी एक विनंती केला. जो पळय डेव्हलपमेंट जाय तो आमकां ग्राम सभेक डिस्कस जावचो न्हू. तेमच्या भितरूच तिणी डिस्कस करून तेमकां एप्रुवल दिल्लें. आमकां ग्राम सभेक सगळ्यांक गमोवचें बाबा कसले प्रोजेक्ट येता कसले ते आमकां कशे फायद्याक पडटले आनी आमकां कशे वायटाक पडटले पळय ते आमी सजेस्ट करता. फकत आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. आमी डेव्हलपमेंटाचेर एगेन्स्ट ना पूण आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय इतलेंच आमचो रिस्पेक्ट. तशेंच आमचे हितून आमची ट्युरिजम एरिया आतां खूब बुरशेपणां चल्ला टावसांची द्राग्सांची हेची तेची. तुमी जाणा ड्रग्स जे वाडत आहा आनी चडत आहा प्रॉस्टिट्यूशन आनी हे आनी ते सगळे आमचो आमदार पासून हे बॉब मारता आनी हे करता ते तुमी सगळे जाणा. आतां कितें आहा तें बंद करतलो जाल्यार आमची विलेज सिटीजन कमिटी जावंक जाय. ह्या टावसांक बंद करतलो जाल्यार आनी इलिगल ट्रेडी बंद जातल्यो आसा. खंय कितें जालें पयलीं 71 79 आमची कॅथलीक भावाची उतरां घरां आसली आनी दुसरे जातीचे आनी आमचे जातीचे हिंदू हे 28 घरां आसली आनी एकूच आमचो दाऊद म्हणटा तो मुस्लीम भाव एकटो लागलो मुस्लीम भाव. आतां जायते मुस्लीम भाव जाल्या तिथं आनी ती एरिया न्हू सारकी रेड केला सारकी डेंजर. थंय खंय कितें रातचें कितें कितें जाता न्हू हांकां हांवें गमयला हे तांकां हांवें लेटर दिल्लें बरोवन आतां ग्राम लोकांक उलयलो हांव. कितें जालां थंयसर भाटकारांनी 50 आनी 100 मिटर तिका जागा विकल्या. त्या हेचेर तेंच्यांनी घरां बांदल्या सकयल आनी वयर 1.5 मिटर आनी 3 मिटर वाट आहा रस्तो. आनी तेंच्यांनी मायग्रेनान कितें केलां थंयसर ती भाड्याक दिल्या आनी तेंच्यो गाडयो सगळ्यो रस्त्यार आख्खो रस्तो ब्लॉक करता. आमचे लोकल लोक एक 15-20 जाणां आनी थंयसर न्हू म्हणून म्हाका दिसता 10,000 हेंचे मायग्रेन वोटर हेंचे मायकलाचे हेंचे ते जालें. जेन्ना कमाजीन आसलो न्हू कमाजीन तातूंत जेन्ना पंचायत एकदम बरी हाडली कमाजीन पडलो न्हू मागीर आग्नेल फेर्नांडीस येयलो हेणी पंचायत सांबाळली. मागीर आग्नेल फेर्नांडीस पडलो मागीर मायकलाच्या हातीन येयले. मायकलांनी कितें केलें हांकां वोट जाय म्हणून आनी दोबरादान तेंच्यांनी लोकांक हाडून ही एरिया काबार केले सारकी रेड एरिया केली. म्हणजे थंय कितें जालां नाकायले वस्तू चलता धंदे चलता न्ही हेचेर हे पंचायत काय एक्शन घेना कित्याक हे हेंचे वोटर. One construction, CRZ has given show cause notice and stop work against their own approval. So it is something record breaking because CRZ has given permission and they themselves has given a show cause and stopped the work in one area. So we do not allow any untoward illegalities in our village. Secondly, one more point came about Agwada jail. Agwada jail belongs to GTDC now, and they have entered into a contract with a private firm. It is a government area, so we have given them trade license to operate light and sound and museum. So other things, and we have given conditions, lot of conditions we have put.
Actually, they are these contractors. Their basic profession is water sports. So we have clearly mentioned in the license, no water sports, no dolphin trip, and they have agreed and they are not doing it. बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा आणि पणजी महानगरपालिकांच्या जोड पालवान कांपाला वेल्या गार्डनात कोकण फळांचो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण 21 एप्रिलाक जाल्लें. आयज ह्या महोत्सवाचो निमणो दीस. फाटल्या 20 वर्सां सावन महोत्सव घडोवन हाडटा. ह्या महोत्सवांत कोकणांतली तशेंच गोंयची वेगवेगळ्या फळांची आनी वखदी रोंप्यांची स्टॉलां घाल्ली पळोवपाक मेळटात. रानटी फळां आनी वखदी झाडांची म्हायती लोकां मेरेन पावची ह्या हेतान हो महोत्सव आयोजीत केला. निमणो दीस आशिल्ल्यान महोत्सव पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. Also, आम्ही from 21st to 23rd April Konkan Fruit Fest 17th edition Botanical Society of Goa आणि फेस्टिवल पार्टनर आमचो कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम 17th एडिशन हे आमचे कोंकण फ्रूट फेस्टिवल करता आमी. आणि हे फावटी एग्रिकोस अलुमनाय एसोसिएशन कोलॅबोरेटिव्ह पार्टनर आसा. आणि एवरी फेस्टिवलाक आमचे गोंयची जी फ्रुट्स आहात फळां आसात ती आमी प्रमोट करतात. वायल्ड फ्रुट्स लोकल फ्रुट्स आसा ते प्रमोशन. तशेंच आमचे फ्रेश फ्रूट इटींग कॉम्पिटिशन आसता. आणि फ्रेश फ्रूट कॉम्पिटिशनान आमचे जे गोंयचे फार्मर गार्डनर जे कोणा फ्रुट्स रोयतात ते कॉम्पिटिशनाक तेंची एंट्री येता फ्रुट्स. आनी मागीर आंबे पणस चिकू काजू काण्णां बोरां चुन्नां ही सगळी लोकल फ्रुट्स बेरीज आहा पळय ते एंट्री आसता. आनी एवरी फ्रूट एक कॅटेगरी जाता आनी एवरी कॅटेगरीन 3 प्रायजीस मेळटा. सो हे प्रमोशन्स आमचे गोंयकारांक की आनी लोकांकूय पळोवपाक की गोवाची डायवर्सिटी फ्रुट्सांची भरपूर आसा हे आमकां इजिली आतां दिश्टी पडना. पूण लोक येता तेन्ना म्हणटा ही फ्रुट्स आमी केन्ना भुरगेपणाक हाडलेली तें आमकां दिश्टी पडलें पळोवपाक खूब बरें दिसलें. तितलेंच न्हू हे फ्रूट प्रमोशन जावन आमचे मागीर गोंयचे तशे गोंयचे भायले कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राचे नर्सरी येवन हिंगा येवन आपली प्लांट्स बी सेल करता. मागीर लोकल प्लांट्स एक्झॉटीक प्लांट्स वेजिटेबल सीड्स मॅन्युअर्स बी सगळे सेल करता. तशेंच आमचे पार्टिसिपंट्स आहा डिरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर येता ICR येल्लो आसा गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर RCPAR स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आणि गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय एज अ पार्टिसिपंट येल्ले आसा. हे स्टॉल जे घातलेले आसा आमी हे सगळे हांगा टोटल आमी ऑर्गेनीक फार्मींग करता. थंयच्यानूच आमचे नर्सरी सगळी झाडां आसा थंयच्यान आमचे नर्सरी डेवलप करून सगळी लोकल जी गोवन्स आसा मानकुराद आमच्यांनी हे वरती अरावंड 5,000 सुमार गारफा केल्ली आसा ती लोकां कडेन पावयतात आमी सगळे कमीत कमी रेटीन सगळ्यांक दिल्ली आसा. तशेंच आमच्या फार्माचे प्रोडक्ट्स जे आमचे नाचणे आसा हळद आसा ओटाची सोलां सुद्दां करून हाडलेली आसा. तशें आमचे लोणचें आसा ते परस हे वर्सा इवन आमच्यांनी मॅन्युअर्स तयार केल्ले आसा. कोकोनटांक लागून स्पेशल कोकोनट मॅन्युअर्स माडयांक लागून स्पेशल सुपारीचे मॅन्युअर्स तशेंच आंब्याचे मॅन्युअर्स अशे वेगळे वेगळे मॅन्युअर्स करतात आमी. तेतून गांयदोळ खतूय करतात. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट वी हॅव रिसंटली स्टार्टेड एग्रो इको ट्युरिजम इन अ फार्म. हितून आमी एक न्यू एक्सपिरियन्स दिता सगळ्यांक एग्रो ट्युरिजमाचो. म्हणल्यार तितून डिफरंट वर्कशॉप्सूय आमी जाय जाल्यार कंडक्ट करतात. ग्राफ्टींग कशें करपाचें इवन हनी बीचेर आमी हे दिता वर्कशॉप्स कंडक्ट करता. हनी बी कोर्सीस घेतात थंय. सो हे सगळे आमी लोकांक जाय तशें लोकांक लागून पावोवपाक लोकांक हेल्प करपाक एग्रीकल्चर फिल्डान वयर सरपाक लागून एक आमचो तेंको दिता. रायबंदराच्या सोडणा फेरी धोक्या कुशीक आशिल्ल्या बस स्टॉपाची सामकी उतिकाय जाल्या. कांय वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या बस स्टॉपाचे पत्रे हुबून गेल्यात. इतलेंच न्हय तर आतां त्या बस स्टॉपा मुखार लोकांनी आपल्यो गाडयो लेगीत पार्क करून दवरिल्ले पळोवपाक मेळटात. चुकीच्या जाग्यार उबारिल्ल्या बस स्टॉपाक लागून बशी दुसऱ्या जाग्यार लोकांक देंवयतात. देखून बस स्टॉप बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वीस वर्सां परस चड तेंप आडनोदार आनी अवतिकाय जाल्लो माळिंगेचो रस्तो आतां चकाचक जातलो. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या यत्नाक लागून ह्या रस्त्याचें ऑटोमॅक्स डांबरीकरण काम मार्गाक लागलां. शेनवारा तांणीच ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार सरपंच प्रियंवदा गांवकार उपसरपंच तुळशीदास चिवडे आनी हेर पंच वांगडी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्लीं. कित्येक वर्सां प्रलंबीत आसलेलो हो ह्या मावळिंगा गांवच्या रस्त्याचो प्रश्न आयज आमी देवाच्या आशिर्वादान देवी सातेरी आनी श्री गणेशाच्या आशिर्वादान हो सुटावो करपाक शकले. आनी आयज हेजें उद्घाटन जाता आनी हेजो आयज शुभारंभ जाता. खूब आनंद जाता म्हाका हांगासर ह्या दिसाच्या आयज औचित्य साधून हें जें प्राथमीक काम आहा जें रस्त्याचें
हे प्रलंबीत आसलेलें अशें हें काम हांगासर जें काम पडीत उरलेलें हें काम सुटावो करपाक लागून आयज आमी यशस्वी जाल्ले आसा आनी ह्या यशान जे कार्यकर्ते भागीदारी आसा आनी जे सगळ्यात चड जे सहकार्य आमकां मेळ्ळेलें आसा ते आमचे ह्या PWD खात्याचे एसिस्टंट इंजिनियर गजानन देसाय ज्यांच्यांनी अथक प्रयत्न करून हो प्रश्न सुटावो करपाक लागून आमच्या बरोबर जे काम केल्लें आसा तेंचे हांव मनपूर्वक हांगासर अभिनंदन करता, आभार मानता. उस्तेबानार नदर दवरपाक 2 पुलिसांक तैनात केला. शेनवार आनी आयतार ह्या उस्तेबानार पर्यटकांची गर्दी आसता. लोक सोरो पिवन बाटल्यो मेळप थंय उडयतात. कोयराच्यो राशी करून सोडटात. हे खातीर थळाव्या नागरिकांनी उस्तेबानार पुलीस दवरपाची मागणी केल्ली. पंचायतीन पळोवणी करून आतां उस्तेबानार 2 पुलीस तैनात केल्यात. गोंयांत गरमी वाडटा. ह्या गरमेचेर उपाय म्हणून खुबशे गोंयकार दर्यादेगांचेर न्हावपाक वतात. तुमी जेन्ना समुद्रांत वतात तेन्ना रेवेर एक आल्गे कशे प्लांट तुमकां दिसल्याच आसतले. ते प्लांट कसले, ताका कितें म्हणटात, ताचो वखदी फायदो जाणून घेवपाक पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंया आमचे खूब सुंदर सुंदर समुद्र आसात आनी गोंयकारांचे नातें हे समुद्रा कडेन खूब लागसरचें. जेन्ना आमी गोंयच्या समुद्रांचेर चलतात तेन्ना खूबदां आमकां रेवेन एक आल्गे कशे प्लांट पडिल्ले दिसला आसतले. पूण ते प्लांट कितें आनी ताजे खरे प्रॉपर्टीज कितें हें आज म्हज्या स्पेशल रिपोर्टान आमी जाणून घेवया. हे आल्गे कशे प्लांट जे आमच्या गोंयच्या समुद्राचेर मेळटा हाका सीवीड म्हणटात आनी हे आमच्या गार्डनिंगा खातीर आनी आमच्या झाडां खातीर एक उत्तम फर्टिलायझर. एग्रीकल्चरान सुद्दां हाजो खूब उपयोग जाता. आमची जी गोंयची कोस्टलायन आसा चडांत चड आमकां ताजेर सार्गेझम सीवीड हे मेळटले. हे एक ओशन प्लांट आनी वंडर प्लांट ऑफ द ओशन म्हणून हे रिनोन जाल्ले आसा. हातून खूब सारे प्रॉपर्टीज आसात. हे एक उत्तम न्यूट्रिशस फर्टिलायझर आमच्या प्लांट्सांक. पूण ते कशें आनी कशें हाजो उपयोग आमच्या झाडांचेर जावंक शकता हें आज हांव तुमकां दाखयतलें. हातून नॅचरल मॉइश्चर आसा कित्याक हें एक ओशन प्लांट आनी हातून खूब मॉइश्चर रिटेन जाल्लो आसता आनी ह्या गरमेच्या दिसांनी आमच्या झाडांक उदकाची कितली गरज आसता. अशा तरेन आमच्या सी बेड्सांचेर हे जे सीवीड आसा ते येवन सेटल जाल्ले आमकां मेळटले. आमच्या झाडां खातीर हाचो कसो उपयोग करपाक जाता हें उत्तम फर्टिलायझर आमच्या झाडांक हांव कशें पावोवंक शकता हें तुमकां हांव दाखोवन दितलें. तर आमी पळयतात हे सीवीड जे आमी कलेक्ट करून हाडला समुद्रा वयल्यान. आतां हे सीवीड आमी एज अ फर्टिलायझर आमच्या झाडांक कशें आमी खंयच्या पद्दतींनी उपयोग करूंक शकतात हें हांव तुमकां दाखयता. हाजे 4 वेज आसात आनी आतां सगळ्यात पयली वे जी हांव तुमकां दाखयतलें ते लिक्वीड टी सीवीड फर्टिलायझर. सगळ्यात पयलो स्टेप म्हणल्यार जेन्ना आमी हे सीवीड हाडटात तेन्ना आमी एका बकेटान ते घालून आमी 2 to 3 टायम्स हे बरे क्लीन उदकान स्वच्छ करून घेवचे ताकी हाजो जो सगळो डर्ट बी कितें आसा तो हाजो वयलो क्लीन जावन येतलो. आनी अशे तरेन आमी आमचें हें फर्टिलायझर एकदम क्लीन करून घेतात. तर जेन्ना आमी हें सीवीड 2 to 3 टायम्स क्लीन वॉटरान धुवन काडटली तेन्ना आमी हें परतून क्लीन उदकान आमी हें फुल्ली सोक करून फॉर अ पिरियड ऑफ अरावंड 4 weeks to मिनिमम 1 month आमी हें ब्रुईंग पिरियडा खातीर सोडून दिवचें. जेन्ना आमी हें ब्रुईंग पिरियडा खातीर सीवीड दवरतात तेन्ना एक्चुअली आमी हाजे जे सीवीडाचे सगळे जे न्यूट्रियन्स आसात ते आमच्या उदकान रिलीज जावन येतात. पूण एकूच तुमी काळजी घेवची की हाजेर एक लीड लावचें आनी आपल्या गार्डनान कुशीक दवरचें. अशा तरेन आमकां लिक्वीड टी सीवीड फर्टिलायझर मेळटा. तर आमी कितें करपाक जाय की ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बकेट आमी उदक घेवचें आनी हें 1 लिटर जे लिक्वीड फॉर्म आसा तें आमी उदकान डायल्यूट करचें
आणि अशा तरेन आमी आमच्या झाडांचेर वा आमच्या गार्डनिंगा खातीर हाजो यूज करूंक शकतात. आणि एज अ फर्टिलायझर इतलें सिंपल आनी इजी आमच्या झाडांक आमी हेल्दियर आनी ग्रीनर लूक दिवंक शकतात. तर एक म्हयन्यांतल्यान 2दा आमी हे लिक्वीड फॉर्म ऑफ सीवीड फर्टिलायझर आमच्या झाडां खातीर घालूंक शकतात. तर आतां हांव तुमकां दाखयतां ड्रायड फॉर्म ऑफ सीवीड फर्टिलायझर. अशा तरेन हे जे आमचे वेट सीवीड आसा ते आमी ड्राय करपा खातीर सुकोवपा खातीर एक 3 ते 4 दीस सामके उनुनीत सनलायटीन दवरचे आनी 3 ते 4 दिसांनी आमी पळयतली की हे सामके एकदम कटकटीत जावन येतले. तर हे म्हजे ड्रायड सीवीड फर्टिलायझर हांवें रेडी केल्ले आसा आनी तुमी पळयतात एकदम कटकटीत जाल्ले आसा. आतां जेन्ना आमी ड्रायड फॉर्म ऑफ सीवीड फर्टिलायझर रेडी करतात तेन्ना सगळ्यान मेन म्हणल्यार आमी सीवीडाचे जे लायफ स्पॅन आसात आनी ताजे जे न्यूट्रियन्स आसात ते आमी प्रिजर्व करून घेतात. आनी हे जे जेन्ना सीवीड ड्राय जाता तेन्ना एक तर आमी हे डायरेक्टली आमच्या सॉयलान घालूंक शकतात, ना जाल्यार आमी हे सीवीडाचो ग्रायंडरान घालून पावडर फॉर्म करूंक शकतात, ना जाल्यार आमी श्रेडरान हे श्रेड करून घालूंक शकतात. आणि इतले सिंपल आनी इजी हे ड्रायड फॉर्म आमी आमच्या सॉयलान घालूंक शकतात. जितले तुमकां जाय तितले यूज करात आनी बाकीचे तुमी स्टोर करून दवरूंक शकतात. तर ही जाली आमची ड्रायड फॉर्म ऑफ सीवीड फर्टिलायझर. तर चला आतां तुमकां आनी एक मेथड दाखयता ज्या तरेन आमी आमचे सीवीड यूज करूंक शकतात. आतां हांव तुमकां आनी एक मेथड ज्या पद्दतीन आमी सीवीड आमच्या झाडांक घालूंक शकतात ते दाखयता. हे जे आमचे वेट सीवीड आसा जेन्ना आमी उदकान धुवन काडटात आनी हे एकदम क्लीन जाता तेन्ना डिरेक्टली आमी हे आमच्या सॉयलान घालूंक शकतात. जशें की आमी जाणा सीवीड एक वॉटर एंड मॉइश्चर रिटेनिंग मिडिया. हातून मल्टी फंक्शनल आनी खरें पळोवंक गेल्यार 60+ प्रॉपर्टीज न्यूट्रियन्स अशे आसा जे आमच्या झाडां खातीर खूब खूब हेल्दी ग्रोथ दिवंक शकतात. वेट फॉर्म ऑफ सीवीड आसा ते हळू हळू ब्रेकडावन जायत आपले जे नॅचरल मॉइश्चर आसा ते आमच्या सॉयलाक दीत रावतले आनी अशाच तरेन आमची झाडां सुद्दां एकदम कूल मॉइस्ट आनी हेल्दियर आनी ग्रीनर लूक दितली. तर आतां तुमकां हांव हे सीवीड आमच्या झाडां खातीर यूज करपाचो आनी एक मेथड दाखयता आनी तो म्हणल्यार कंपोस्ट मेथड. आमच्या घरान तर बॅकयार्ड आसा तर आमी एका वुडन बॉक्सान हो सीवीड कंपोस्ट रेडी करूंक शकतात. जर तर आमकां स्पेसाचे लिमिटेशन्स आसात जाल्यार आमचे गार्डनिंग बकेटान सुद्दां हो तयार जाता. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार आमी ड्राय लिव्स जी आसात ताजो लेयर घालचो. मागीर आमच्या किचनान जे डेली बेजिसाचेर आमकां वेट वेस्ट मेळटा जशे की अंड्याचे शेल्स, च्या केल्लो पावडर जो उरता तो, कांद्याचे स्कीन, बनाना पील हे सगळे मिक्स करून आमी हे ड्राय लिव्साचे वयर घालचे. मागीर आमचे जे लेयर येतले ते म्हणल्यार आमचे सीविडाचे. हे बरे आमी लेयर सीविडाचे घालचे आनी ताजे वयर आमी घालतली ते सॉयल. आमचे कडेन तर ओल्ड कंपोस्ट आसा ऑलरेडी रेडी केल्लो, आमचे कडेन उरला तो जाल्यार ताजे वयर आमी एक लेयर घालचे आनी हे सगळ्याचेर मागीर आमी बरें उदक स्प्रे करचें. अशाच तरेन आमी 2-3 हाजे लेयर्स फॉर्म करून मागीर आमी हे एक फॉर अ पिरियड ऑफ 1 मंथ हे बरें रेस्ट जावपाक नाजाल्यार सेटल जावपाक दवरचे. आनी हे आमी पळयतात की आमचे कंपोस्ट एका म्हयन्या नंतर अशा तरेन रेडी जाता आनी मागीर आमकां जितले जाय ते आमी आमच्या प्लांट्सांक वा आमच्या गार्डनान फर्टिलायझरशें आमच्या झाडां खातीर घालूंक शकतात. हांव लक्ष्मी रिवणकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. आयतारा पणजे तळगांवच्या श्री शंकरवाडी देवस्थानाचो 23वा वर्धापन दीस व्हडा भक्तिभावान साजरो केलो. सकाळी कुंकुमार्चना सयत विविध धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. दनपारां देडांक महाप्रसाद जालो. व्हडले 5 दीस विविध धार्मीक कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती देवस्थान समितीचे सचिव उदय शिरोडकार हांणी दिली.
शंकर देवस्थान सिंधुदुर्ग गाव आणि हे खूप पुराणे ते देऊळ आसा खूप वर्सांचे आणि हे बांदून कितली वर्सां जाली पडले पुनर्बांधणी हेची आमच्या बाबूसान करून आनी हे आयचो 23 वर्स सकाळपासून आमचो घण होम जालो मागीर शांतीपाठ जालो कुंकू वाटच्यान कार्यक्रम जालो आनी सांची परिसर गांवान परिसर सिंधवडी आनी भरभाट ते तांबडे माती पर्यंत सरकार पर्यंत आतां पार्टीची भव्य मिरवणूक आसतली आनी मागीर भजनाचो मोठो कार्यक्रम तशेंच आनी 2 दीस फुडें बरो भुरग्यांचो कार्यक्रम आसा नाटक आसा असो हांगा भटकांचे कार्यक्रम एक जाता 5 दीस कार्यक्रम बरो आनंदीन चलता सगळे गुणा गवळींक आनी भुरगे ते जाणटे पर्यंत बरे हितून वावरता आनी बरे सहकार्य दिता भाविकांनी जी श्रद्धास्थान आसा आनी भावीक स्वतावन येता आनी आयजूच तुका आतांच हांगा बसले म्हाका हांव 10 मिनटां बसलो म्हाका हांगा 70-80 जाण तरी सांगून गेले की आयज तुमी जो कार्यक्रम केला तो बरो यशस्वी केला बरें केला आनी बरे भशेन तुमी हें केला वेवस्था केला तेच आमकां एक मोठेपण आसा खंय तरी आमकां वर्सावरच करून आमकां भावीक आपल्या वस्तू प्रमाणे भेट दिता तो आमी लोकांक येता म्हणजे आमी दर एक सकाळी अभिषेक जाता भजन जाता कार्यक्रम जाता तशेंच आमचे विविध नवरात्रां जाता हांगा त्या भायर गुलाल उत्सव जाता मागीर श्रावणान म्हयनोभर आमचो काय भजन आसता वर्सां कितें ना कितें हांवें कार्यक्रम सतत आसता आमी एक स्पेशल दीस दिला भाविकां खातीर जो भाविकाक जर कोणाक सोमार करचो आसा तेन्ना देवाची इच्छा आसा जाल्यार ताका एक म्हयन्याचो लास्ट आमी सोमार ताका दिता भाविकांक आनी अशें खूब जाणांचो नोंदणी घेता आनी ते कार्यक्रम जाता आनी आमी चड पयशे घेयना इवन आमी जाता तितले कमी प्रमाणान आमी हांगा देवाची सेवा करता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.